check. इथे देत नाही, इथे यायला पाहिजे. मॉनिटर दीजिए और मेरा भी आवाज मॉनिटर में दीजिए. ऑर्गन दीजिए. ते थोडा असा फिरवूया का? देईल ना. तबला पखवाज ऑर्गन मेरे को मॉनिटर में चाहिए. वाजव रे. पखवाज का चाटी थोड़ा कम करो इसमें. बायां दो पखवाज का, ये साइड वाला पखवाज का, ये बाजू वाला लेफ्ट साइड पखवाज का. बहुत हुआ, चल कम करो. ऑर्गन देना. थोड़ा देना और थोड़ा सा. ऑर्गन ये मॉनिटर में भी चाहिए मुझे. ऑर्गन ये मॉनिटर में भी चाहिए. हाँ बस. थोड़ा रिवर्ब.
नऊ थाय करता पुणे मनुष्य जन्म कशा सुख म्हणू स्वाम्यानं मालगड्यानं सुभाषितकारान सांगला तांतो एक वाक्य कसं असं म्हणा रे संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन खंच मनशाक संगीत साहित्याचे आणि खंचे कला प्रकाराचे अभिरुची असा ना की त्यांनी पशुक समान म्हणून त्यावेळी खंची टाईप पशु म्हळ्यार रे साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन बाल आणि शिंग नातील मृगाक कसने व्हॅल्यू नाकाय ताजे केन्ना कळ्ळे म्हणून सांगताचे बट आमगेल समाज आम्ही एक भारी कुशेर म्हणून कसं म्हळ्यार रे कला प्रकारांत मस्त आसक्ती आसा समाज आमगेले बट ते आसक्ती आणखी डेव्हलप जावका यंगस्टर्स ते डेव्हलप करची जबाबदारी मालगडेक आसूं का त्यावेळी आमगेले एक कसं ना एक डेली कसं ना आमी एक इम्प्लिमेंट करता थंय येवं काम म्हणून घेनो पुरा जाणाली इच्छा आमगेल देव वीर व्यंकटेश वेंकटरमणाक पांय पडूं मेरे गंगा तटांतू हरिद्वारांत अशें श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक पांय पडूं आमगेले चातुर्मास्य दत्ता अशें श्रीमद संयमिंद तीर्थ स्वाम्याक पांय पडूं आयचे तांगेले एक विशेष मुतुवर्जेर जावचे 4 दिसाचे कार्यक्रमांतू हे लास्ट कार्यक्रम आयचे हे संगीत कार्यक्रम लास्ट 28, 29, 30, 31 4 दिसांतू भारी विजृंभणेर जालेले कार्यक्रमांतू विजृंभणेरी हे लायक संगीत कार्यक्रम जावका म्हणचे उद्देशा खातीर जावचे 4 दिसाचे लास्ट कार्यक्रम हे संगीत कार्यक्रम हे कार्यक्रमांतू अभंग वाणी हे कार्यक्रमांतू स्वराधीश भरत बळवಳ್ಳಿ हांगेले कार्यक्रम आज चलचे आस पुरा जाण आर्टिस्ट स्टेजार बसलेंची हे कार्यक्रम आमगेले श्री सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर हाजे इनॉग्रेशन हाजे प्रयुक्त जाचे हे कार्यक्रम सिरीसांतू हे 4 कार्यक्रम and this particular the series of program हे सेवा समर्पण जावता अशें श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानान प्रेजेंट करता अशें कार्यक्रम तांगेले हें समर्पण हे जनान हें मस्त आस्वादन कोरका अशी कार्यक्रमांत मस्त भागी जावन घेवन खुश बगुका आनी तुमी मोर एंड मोर एफिशियंट जावका म्हणचे एक उद्देश आनी देवाल बग्गे स्वामेल बग्गे आमगेल समाज बग्गे विशेष काळजी आसूका विंगड्यांक बाद दिनाशी उपकार कोर तितले मट्टा कोरका म्हणचे हें पुरा सदुद्देश निमित्त असल कार्यक्रम चलचे हे देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी हांगेल सहकारारी वेंकटरमण देवस्थानाचे राजांगणातू फर्स्ट टाइम स्वराधीश भरत बळवಳ್ಳಿ हाने कार्यक्रम दिता आसाची इतली अंगेजारी मस्त नाव घेतले कलाविदांनी स्वराधीश म्हणून हांकां बिरुद दिलेले हिज होलिनेस करवीर पीठ शंकराचार्य हांनी स्वराधीश म्हणून तांगेल नाव ಒಟ್ಟು ते जोडण आसा तांगेल ऑफिशियल नावाची स्वराधीश भरत बळवಳ್ಳಿ
तांगेल सर्टिफिकेट अंतू आसता ही इज ए डॉक्टरेट इन लिटरेचर फ्रॉम DY पाटील युनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. आनी केल्लेलें काम हंगेले देवाल नामस्मरण तुमकां उडगा स्कोरचे खातीर हरी म्हणा गोविंद म्हणा तुमकां उगतच पुराय जाणाक आमी ते तुमगेले परत हांव रिक्वेस्ट केला ते म्हणका म्हणून गे न्हू खंडीत म्हणटात आनी त्याने आणखी लायक पद हे म्हणच्यार आसतात आनी ಕೆಲವು ವಿಷಯ तुमकां ಗೊತ್ತಾ सुका एक 2 विषय स्वतंत्रते भगवती म्हणून एक विशेष म्युझिक आल्बम वीर सावरकर म्हणून नाव ऐकले तुम्ही त्यांनी रचन केलेले मस्त कॉम्पोजिशन्स आणि म्युझिक डायरेक्शन कोरनु साधारण एक 31 आर्टिस्टान ಹೊಡೊಡ್ಡ आर्टिस्टान म्हणलेले ते एक म्युझिक आल्बम. इट इज रिलीज्ड बाय युनिवर्सल म्युझिक कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड. हे व्हड विषय आमगेले भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रिलीज केलेलं तसले हे म्युझिक आल्बम. हे ताका म्युझिक डायरेक्शन दिवन ताजे फुल्ल काम केलेले श्री भरत बळवळ्ळी यांनी. ते मात्र नाही रघोपनिषद म्हणून एक व्हड एक गुजरातांतू एक 1000 years बॅक मुनीन जैन मुनीन पुरा बरयले एक मस्त एक कॉम्पोजिशन्स आसा ते कॉम्पोजिशन्स पुरा ಒಟ್ಟು कोरनु ताका विंगड विंगड राग घालनु खंयचे आर्टिस्टा खंयचे राग दिवक म्हणून खंयचे व्हड आर्टिस्टान नाव काडा तुमी ते 42 आर्टिस्टांक इन्क्लूड कोरनु तांगेले रेकॉर्ड कोरनु आतां ते ताजे पार्ट 1 सद्या ते रिलीज जाता. ते मस्त व्हड काम ते काम हांणी केलां म्युझिक डायरेक्शन दिवन ताजे प्रोड्यूस करता आसाची. सो let us wholeheartedly welcome स्वराधीश भरत बळवळ्ळी. आम्ही लेग हार्मोनियम म्हणून ऐकलेची हे लेग हार्मोनियम वरी देख पडता लेग हार्मोनियम नाही ह्याक ऑर्गन म्हणटाची. इट्स ए एक्झॅक्टली रिवर्स टेक्नॉलॉजी ऑफ लेग हार्मोनियम. ते पुरा जनान वाजूचे जायना ಕೆಲವು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ವಾಜಿತಲೆ ತಂತು ವಿಶೇಷ जावन हार्मोनियम आणि हे ऑर्गन अंतू मस्त नाव केलेले सिनॉनिमस विथ सच इंस्ट्रुमेंट्स श्री आदित्य ओक. ತಂಗೆಲಾನು पंडित विद्याधर ओक म्हणून हार्मोनियम अंत मस्त काम केलेले म्युझिक मस्त काम केलेले तांगेल सुपुत्र श्री आदित्य ओक हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. तबल वाजिता आसाचे श्री रामकृष्ण करंबेलकर फ्रॉम रत्नगिरी आणि पंडित रामदास पलसुले पुण्याचे व्हड आर्टिस्ट तबला वादक तांगेले शिष्य जावन आसाची श्री रामकृष्ण करंबेलकर हांकांय स्वागत. पकावाजरी श्री दादा परब फ्रॉम मुंबई आणि पंडित मारुती कुर्डीकर आणि पंडित ज्ञानेश्वर डेगुरकर हांगेले शिष्य जावन आसाची. सो श्री दादा परब पकवाजरे हांकांय स्वागत. ताळ वाजूचे आसना मस्त सुलभ हे काम नाही पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स आसतना एक चूर चुक्कना अशें ताळ वाजूचे इट्स ए बिग आर्ट. आमगेले समाजान ते आर्ट आशिल्ले मस्त जन आसाची तांतू अनके लायक रितीर ताळ वाजयता आशिल्ले तबला वादक की वयती तिगे ल्हान अम्मा अण्णा पुरा जन तबला वादकाचे मनेतन तांणी तो श्री ती प्रतीक्षा प्रभू श्री देवदत्त प्रभू आणि श्रीलता प्रभू हांगेले सुपुत्री तुम्ही ऐकलेंच मस्त पंत ऐकले आज तिगेले ताळवाद्य तांकां सहकार दिता आसाची तिकाय स्वागत. हे संगीत कार्यक्रम आस्वादन कराची आणि घरकड वचून हे पुरा पद म्हणून ट्राय कराची. इतलं पदान तू एक 4 पद म्हणले म्हणून जाल्यार रे तुम्ही धन्य. थँक्यू व्हेरी मच. आजी हांव सालक वराळेंतू एक गुरुस्थवन आसा
ते म्हणता आजी रागान तूं. आनी म्हाका आजी एक आनीक सांगचें आशिल्लें म्हळ्यार हांव सान आसतना अशीच सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गलीदार सुद्दां म्हगेलो एक प्रोग्राम जाल्लो वडाळा मुंबय. आनी तांणी सुद्दां येवन म्हगेलो कंप्लीट प्रोग्राम इधर बसून तांणी आयकलेले. आनी आयकना फुडें म्हाका मात तरी अक्षत घालून आशिर्वाद दिलेले. आनी तांकां भारतीय संगीत आनी ह्या सगळ्या एस्थेटिक्सा बद्दल इतलें ज्ञान आशिल्लें आनी इतली जाण आशिल्ली की आमी थंय एक अर्द तास आमगेले म्युजिकाचेर गप्पा आनी पुराय गोमटेकोन उलोवच्याक मेळ्ळें तांगेले सांगाती. आनी थंय सुद्दां हांवें तांकां हें आवडलेलें पद गुरुस्थवन म्हणून हांव म्हळ्यार आज त्या प्रोग्रामाची सुरवात त्या गुरुस्थवनान करुया, ज्यान तूं तांकां उगडास करून हें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक डेडिकेटेड हें पद.
दिखा दीजो
आतां हें जें पद आशिल्लें पळय हो रागू हो सालक वराळी हाजेरीची ह्याच पदारी एक कॉम्पोजिशन पंडित जितेंद्र अभिषेकी तांणी केलेलें घेई छंद मकरंद 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 घेई घेई छंद
मुंबई हांव आसतना तुम्ही सगळ्यांनी पद्मभूषण श्रीनिवास खळेल नाव ऐकलं की? श्रीनिवास खळे म्हणून एक भयंकर व्हड म्युझिक डायरेक्टर आशिल्लो, ज्याने लता मंगेशकर आणि संगीत थावन मस्त बरोबर पद म्हणून घेतली. तान्ने मगल खातीर एक पद केलेलं आहे. शब्द आसा ती कबीराले, कबीराल दोहा असो, आणि कबीराल दोहांतू ताणे एरी माई मोरी गगरिया फोरी अशी एक अभंग बरयला ताणे दोहा. त्या दोह्यांतू अशें आसा की जन्म मृत्यू आई आई मेरी भरने की बारी कहत कबीरा सुनो भई साधो गो बंद की गत न्यारी अशी ताणें बरयल्या तांतू. आणि हे राग तोडीचेर आधारीत आसा आणि हे कॉम्पोजिशन पद्मभूषण श्रीनिवास खळे हांगेल आसा. सो तें हांव एक पद म्हणटा आणि त्या एक पद म्हणना पूण मागीर हांव एक सगळ्यां खातीर एक कन्नड पद म्हणटा.
दे रे ना तन तन दे ना धीम ता धीम तन दे ना तन तन दे ना तन दे रे ना तन दे रे ना तन दे रे ना धीम ता धीम ता ना दे रे ना धीम ता तन दे रे ना धीम ता तन दे रे ना तन दे रे ना
आता हांव एक कन्नड पद म्हणत तसं. कन्नड पद म्हळ्यार कनकदासाले. आणि हांव सान आसतना हांगाची होन्नावर गांवांत एक षडाक्षरी गवई म्हणून आशिल्लें. भयंकर म्हानतार म्हळ्यार ओल्ड आशिल्लें. तांणी म्हाका मस्त कन्नड पद दिली. सो तांणी हें दिली कॉम्पोजिशन. तुमकां सगळ्यांक गोत आसतलें हें फेमस कनकदासाल पद. तल्लणी सदिरू कंड्या ताळू मनवे ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಲಹುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. एक हांव पळयल्या की कन्नड पदांतूल अर्थ आनी इतलें बरें आसता ती लिटरेचर वायज आनी सगळें इतलें बरें आसता की हांव आतां एन.एल. नायक मामाके सांगता मोगल खातीर कन्नड पद तयार करी म्हणून. हय तरी कन्नड पदांतू आतां तल्लणी सदिरू कंड्या ताळू मनवे हें पद म्हाका षडाक्षरी गवईन शिकयलेलें. आनी एक गोमटें कॉम्पोजिशन आसा म्हणून आज हांव म्हणून दाखयता तुमकां तें.
त्यागी रक्षिपनो ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಖಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಖಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ
मेघा श्याम म्हणा राधे श्याम श्याम म्हणा घन श्याम म्हणा मेघा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा राजा राम सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण दत्त म्हणा गुरु दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा दत्त म्हणा गुरु दत्त दत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा श्रीपाद
ख्यात गायक जरा सूर दे ना. आणि हांगा येवन इतलें प्रसन्न दिसता आनी इतलें बरें दिसता की आमगेले सारस्वतान तूं इतले विधिवत देवागेल पूज पळोवन अगदी मन बरें शांत जाता पळोवन. बाकी कडेन कल जाता दांगड दिंग मस्त आसता आनी सगळें जाल्यार हांगा विधिवत समची जावन पूज जे जाता पळय तें पळोवन मनाक एकदम शांती आनी जाता. आनी इतले वर्स दोन जे देवागेल तुमी करता आयल्यात न्ही ताजे मिती गणपती हांगा बशिल्ल्याच एक तुमकां काय म्हणटात ताका तेज आसा आनी ताजें एक दर्शन जालेलें बरें जाता आनी हांगा येवन बरें दिसलें म्हाका. तुमगेले आमगेले हो एक अभंग आसा चोखा मेळालो संतान बरयल्लो अभंग. सुखाचे ते सुख चंद्रभागे सुखाचे ते सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे ते सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे ते सुख चंद्रभागे तटी पुंडलिका पाठी उभे ठाके सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी पुंडलिका पाठी उभे
धाके सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख
ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆರೆದರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆದರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ನೆರೆದರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆದರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ನೆರೆದರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನರತರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನರತರಿಗಳೇ ಅಂಜಿದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾನಿ ಕೇಳಯ್ಯ. ದೇವಾನಿ ಕೇಳಯ್ಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿನಿಂದಗಳು ಬಂದರೆ, ಸ್ತುತಿನಿಂದಗಳು ಬಂದರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪವ ತಾಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
म्हाका हांगा फरमाईश आयल्या ती हांव ती पदे घेतलो. ताजे फुडें एक म्हाका सांगचें आशिल्लें म्हळ्यार आतां हांव हें जें पद म्हळें मर्मबंधातली हें मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कंपोजिशन पद. दिनानाथ मंगेशकर म्हणाली भारतरत्न लता मंगेशकर हांगेल बापूस आनी तागल शैलीचेर हांवें एक 100 पेक्षा चड प्रोग्राम केले. तातूंतले कितलीं प्रोग्रामाक स्वता लता दिदी आशिल्ली आनी तिगल बापसूचेर जितले हांव प्रोग्राम्स केले ताजे खातीर तिणें म्हाका एक सायटेशन सुद्दां दिल्लें की आमी तुका अत्यंत आभारी आसा की तूं आमगेले बापसू गायकी इतले जपता. सो ती जी गायकी कोणाकय आयकुनच्या मेळना. दिनानाथ मंगेशकर गायकी कोणाकय खंय आयकुनच्या मेळना. म्हणून त्या गायकीचेर एक 2 पद हांव तुमकां आयकत आसा. एक हें आयकलें मर्मबंधातली तें पटदीपांत आसा आनी आनीक एक हांव तुमकां आयकता तें पद म्हळ्यार मालकंसराकांत आसा. आनी त्या मालकंसराकाची शैली म्हळ्यार त्या मालकंसांतू ताणें स्वता दिनानाथ मंगेशकरान 12 स्वर लायले ती आनी ते 12 स्वर लायता आसतना सुद्दां तुमकां तें खटकना. मालकंसा भायर वता तें. सो अशी परमिटेशन कॉम्बिनेशनाचे श्रुती म्हळ्यार भारतीय संगीताचे श्रुती विज्ञानाचें म्हत्व कसलें आसा तें ह्या पदांतल्यान कळटा. सो हांव ताचे थोडे ग्लिम्स दाखयता आनी मागीर ही पद घेता हांव.
शौर्य सागर लारी गगन मंडल गगन मंडल शौर्य सागर लारी गगन मंडल
सांगल ही स्टाईल म्हणची. आणि विषय कशें आशिल्लो की हें म्हणटा आसतना पोट्टान थावन म्हणचें आसता. गळ्याचें प्रोजेक्शन कंप्लीट दिवन पोट्टान थावन जे फोर्सफुली म्हणचें आसता पळय ते गायकी ही दिनानाथ मंगेशकरान. Hey,
लक्ष येयलें म्हाका माझे माहेर पंढरी. एकनाथ महाराजांनी बरयलेलो भंग आणि भीमसेनजी म्हणजे भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांनी म्हणलेलं आहे.
चंद्रभागा माझी बहीण चंद्रभागा माझी
अवधूता गगन घटा गहराईले हे म्हणता. आणि हे पद म्हणजे पहिला आता थोडं अर्थ सांगून मागीर म्हणता. तरी पहिले जे हांव म्हणत आसता तें रवी मी ते तिलक कामोदरागांतू आणि मास्टर दीनानाथ मंगेशकराला हे कॉम्पोजिशन.
मस्त टाइम देखून आम्ही लेखता आशिल्ल्यांची स्वरादेश भरत आदित्य भरत बळवल्ली हांकां मंगळूर आपोवका लायक एक प्रोग्राम करका म्हणून एक वार पुढे फोन करतना फोन काणता न्ही मागीर आमकां कशें कळ्ळें म्हळ्यार अमेरिका देखून येता आसाची म्हणून जाल्यार कुडले आमकां फोन करून आयचे एक प्रोग्राम आमकां करता जाल्यार तांणी अवकाश कोण दिला गट्टी चपाळे बिग राउंड ऑफ अप्लॉस फॉर द ब्युटिफूल प्रोग्राम हे तांणी सांगला मळकेची तांणी सान आसतना सुधींद्र तीर्थ स्वामीले एक प्रोग्राम आनी एक तांणी कार्यक्रम दिलेलो म्हणून आमगेले भीमसेन जोशीने हांगा तागेले सानपणारी सुधींद्र तीर्थ स्वामीले द्रक्याचे कार्यक्रम दिवन तो भारी व्हड संगीतकार जावन आमगेले देशांत प्रसिद्धी जालोलो खंडीत आमगेले भरत बळवಳ್ಳಿ अति यंग आसा आनीक तांणी स्वामीले कार्यक्रमांत आमगेले वीर वेंकटेशाल वेदिकेंत हे कार्यक्रम दिला देशांत विदेशांत मस्त प्रसिद्धी आसा तांकां आनीक चड प्रसिद्ध जावं तांगेलें गायन म्हूण हांव सांगून आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच आमगेले चातुर्मास समिती तर्फेन आनी हांगा आशिल्ले पुराचे जनाल तर्फेन तांकां हांव हार्दिक जावन धन्यवाद दिता आसा हांकां सन्मान करता म्हणून आमगेले मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे आडಳಿತ मुक्तेसर अडिगे बालकृष्णे हांकां वेदिकेर आपयता 6:30 प्रारंभ जाल्ले कार्यक्रम 9:00 ते आतां चल्लेलो आसा आमगेले परमपूज्य श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीन सुधींद्र चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे पर जावन सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर आमगेले व्यासरघुपति नरसिंहालय पुनर्प्रतिष्ठे मंगळूर जाल्ले 2012 ताजे दशमानोत्सव उडगासांतू मंगळूर पेंटेक आमगेले समाजाच्या समर्पित केलेले एक वार फुडें ते प्रयुक्त स्वाम्यान सांगेल कसं म्हळ्यार चंद जावन आशिल्ले चातुर्मासा टायमार एक चांग संगीत प्रोग्राम कोरका म्हणून आतां हे चारीच प्रोग्राम फर्स्ट डे वायलिन आनी सितार संमेलन जाल्ले सेकेंड डे जयतीर्थ मेवंडी पेवंडीत तांगेले एक चंद जावन आशिल्ले संतवाणी कार्यक्रम जाले काली सुप्रसिद्ध आमगेले कलाविद अनूप जलाटा हांगेले भजना संध्या कार्यक्रम जाले आज आमगेले स्वरादेश भरत बळवಳ್ಳಿ हांगेले अभंग वाणी कार्यक्रम जाल्लो आसा आतां हांव तांकां सन्मान करता म्हणून आमगेले आडಳಿತ मुक्तेसर अडिगे बालकृष्ण हांगेले विनंती करता तशीच आमगेलो टाईल आसा जी भानुप्रकाश शेणे फ्रॉम कोच्चीन तांणी येवन आर्टिस्ट हांकां तबला रनेशी हाजे हार्मोनियम आशिल्ल्यांका तांकां सन्मान करता म्हणून नेमून घेता ऑर्गन आमी हार्मोनियम तावळ सांगला मळकेची हे हार्मोनियमने विशेष जावन आशिल्ले ऑर्गन पायान करचे म्हणून सांगता आशिल्ल्यांची तांकां एक सन्मान करता आदित्य वोक ऑन ऑर्गन तशीच रामकृष्ण करमलकर हांणी तबलांत भोव सुंदर जावन आशिल्ले तबला वादन केल्लें आसा तांकां एक अडगे बालकृष्ण मामान एक सन्मान करता तशीच आमगेले चातुर्मास समितीचे चेअरमॅन जावन आसाची रामदास कामत मामा गेद्रा बशिल्ले आसाची तांणी पक्वाजांत सुंदर जावन पक्वाज वाजयलेले दादा परब फ्रॉम रत्नागिरी हांकां एक सन्मान करता तशी मिसेस भानुप्रकाश हांगा आसाची तांणी आमगेल्या यंग कलाविदे मंगळूरचेची प्रतीक्षा प्रभू हांकां एक शाल घालून सन्मान करता म्हणून नेमून घेता 4 दिसा कार्यक्रम आमकां हे स्वाम्यान आशिर्वाद केलेलो कार्यक्रम आमी वेंकटरमण देवस्थानात कुंजो चातुर्मास समिती कुंजो कसले पेमेंट करनाशी हे सगळेचे काशीमठ संस्थानाचे काशीमठाधीश श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वाम्यान मंगळूर समाजाक समर्पण केलेले कार्यक्रम 4 दिसा कार्यक्रम तांगेले आशिर्वाद मूलक जाल्लो आसा चातुर्मासा टायमार मस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम केलेलो आसा पूरा लास्ट बॉलाक आमी 6 मारला मळकेची हे पूरा कार्यक्रम चंद जावन आशिल्ले कार्यक्रम आमी अरेंज केलेले खंडीत इतले चांग संख्येन तुमी मेळ्ळो हे संगीत कार्यक्रम आराधिसिल्ला म्हळ्यार आमकां संतोष जाता इतले व्हड कार्यक्रम करता आनी जन आसल्यार मात ताजे सदुपयोग जाता म्हणून सांगून आज पुनरपी आमगेले स्वरादेश भरत बळवಳ್ಳಿ हांकां आमगेल्या आडಳಿತ मंडळी तर्फेन चातुर्मास समिती तर्फेन आनी मेळ्ळेले सर्व जनाल तर्फेन अपास गट्टी जावन चप्पाळे म्हणून अभिनंदन करता आनी मुखार सुन आनीक येतावणे एत्तराक वचून विल गो टू न्यूअर हाइट्स एंड अगेन यू हॅव टू कम टू श्री वेंकटरमण टेंपल एंड परफॉर्म युअर
प्रोग्राम्स. थँक यू व्हेरी मच. आणि ह्या पुरा कार्यक्रम आमकां ऑर्गनायज करता जाल्यार आर्टिस्ट जाले आमकां गुर्त जेवका. म्हाका गुर्त ना, म्हाका उल्लोच्या मात गो स्टेजार राबून. बट आमगेले मंगळुराचे संगीत भारती फाउंडेशनाचे उपाध्यक्ष एक्सपर्ट चेअरमॅन आमगेले नरेंद्र नायक आशिल्ले, जे एक वार फुडें वचून हांव तागेले सांगलें आमगे 4 प्रोग्राम इमिडिएट अरेंजमेंट करून दिवका म्हणून. हांव तागेले अंदर बशिल्लो 10 घंटे देखून 12:30 ते आमी प्रोग्राम अरेंजमेंट केलेलो. तागेले ताका बाद दिवन हांव म्हळ्यार कुडले फोन करका, ताका फोन करका. पूरा आर्टिस्ट एका गांवां एका आर्टिस्टान अशें. बट ताणें तागेले अमूल्य जावन आशिल्ले समय यूज करून हे पुरा 4 प्रोग्राम आमकां सेट करून दिल्लो आसा. अनूप जलटाल प्रोग्राम आमकां बॉम्बे सेवा मंडळाच्या आर्जे बटन केल्लो आसा. वरले 3 प्रोग्रामांतू प्रत्येक आर्टिस्टाला उरलो न्हू ताणें प्रोग्राम सेट करून दिलेलो आसा. हांकांय आमगेले आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच चातुर्मास समिती तर्फेन हांगा मेळ्ळेल्या सर्व जनां तर्फेन अभिनंदन दिता, धन्यवाद दिता. ताई 3.5 महिने जाले, 4 महिने ऑलमोस्ट, आनी 10 दिसांनी आमगेल्या चातुर्मास मुक्ताय जावन स्वामी चेन्नई वता आसाची. 1 तारीख मंगळ सभा कार्यक्रम आसा चातुर्मासाचे ಬಗ್ಗೆ. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ जाता. स्वामीला आशीर्वचन आसा. हाजे पयशी चड संख्येन जन येवका. आमगे लडगे बालकृष्ण मामान सांगला विशेष जेवण आशिल्ले मेनू पाय आसा म्हूण सांगून. आयता म्हळ्यार हांव आतां मेनू सांगना, आयता म्हळ्यार मेनू सांगल्यार पुरा पब्लीश करताचे. अडिगे बालकृष्ण मामान सांगला मंगळ सभे जाले नंतर चांग रितीन आमी एक अतिथी सत्कार करू असं म्हणून. खंडित तुमी हाजे पयशी चड संख्ये जनार येवन कोण कोण सेवादार व्हडलो आसाची तांकां ते सन्मान कार्यक्रम आसा, प्रसाद कार्यक्रम आसा, तशीच स्वामीला आशीर्वचन कार्यक्रम आसा. आमगेले हे 4 महिन्याचे कार्यक्रम मंगळूर चातुर्मासाक स्वामीन सांगिल्ले आमी चांग रितीन करताच म्हळ्यार आमी कमिटमेंट आशिल्लें. ते कमिटमेंट आमी म्हळ्यार आमी स्वामीक एक सांगिल्लें आमी चंद करून करताच म्हणून आमी प्रयत्न केला. स्वामीला आशिर्वादांत खंडीत आमकां स्वामीला देवाले आशिर्वाद पाय मेळटा म्हणून हांव एक विश्वासारी म्हगेले 2 उतर रबयता. कल्चरल कार्यक्रमाचे भागवहिसिल्ले सर्व जनांक, स्पॉन्सर केलेले सर्व जनांक धन्यवाद दिता. एक सनाचे एक अनाउन्समेंट. सारस्वती एज्युकेशन सोसायटी मँगलोर हांणी 2 दिसाचे हिंदुस्थानी क्लासिकल म्युझिक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलेलो आसा. 10 तारीख सॅटर्डे कौशिकी चक्रवर्ती हांगेले कार्यक्रम. तशीच 11 डिसेंबर 2022 संडे आमगेले हेचे जावन आशिल्ले आम्ही आप्पोका म्हण लिखिल्ले शंकर महादेवनाका. तो अमेरिका आशिल्ले मेजवच्या जायने. बट आमगेले कशें की मन आशिल्ले विंगड कोणगे केल्ले तुमकां एक अवकाश TMAP फाउंडेशन TMAP कन्वेन्शन सेंटरांत 11 तारीखेक शंकर महादेवनाल प्रोग्राम आसा. 10 तारीखेक कौशिकी चक्रवर्ती प्रोग्राम आसा. तुम्ही पुरा ह्या प्रोग्रामांत भागवहिसूका. इत म्हळ्यार असल एक प्रोग्राम आमकां मंगळूराक मेळचे अप्रूप. तुम्ही पुरा हाजे एक सदुपयोग करून घेवका म्हूण नेमून आतां पूज जाले. आतां अतिथी सत्कार घेवन वचचे का म्हणून हांव विनंती करता.